पागीवून पावलून कोलुसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकल्या तेतून थावन आमी सदांच तुमचे पासत मागणें करता आनी देवा लागीं मागता तें हें: पूर्ण जाणवायेन आनी आत्मीक समजिकायेन ताची खुशेची भरपूर ओळख तुमी घेवंक पावंक. अशें सोम्याक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगळ्या जिन्साच्यो बऱ्यो करण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणिकायेन आनी मातमेपणान चलूंक आपले मोहिमेबोन पदवेन देव तुमकां गोट करतलो. खुशालकायेन बापाक आर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यान. ताणेंच काळोखाचे पदवेंतलीं आमकां सोडयलीं आनी आपल्या मोगाची पुताचे राज्यान आमकां उतरायलीं. ताचे सोबें आमकां मेळटा सुटका, म्हणजे पातकांचें बोगसणें. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: आपणें जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान पुरगोट केली. इस्रायलाची कुळेताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून पुरगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. सबाब: आपणें जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान पुरगोट केली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानांक खुशाल गितां गोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. सबाब: आपणें जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान पुरगोट केल्या. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणी कोर. सबाब: आपणें जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान पुरगोट केली. Sorvesporak, 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 sorvesporak. जेजू म्हणटा: म्हजे पाटल्यान येयात आनी मनशाक धरतात तसले कारवी तुमी जायशी हांव करतलो. Sorvesporak, 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 लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चिंचून आसलो आनी तो जेनेजारेत तळ्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी पळयली. कारवी देंवून रांपणी धुताले. तांतलें एक होडें सिमावचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें: खोल उदकांत होडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें: गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की तांचो रांपणी पिंजूंक पावल्यो आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेल्या
भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर दोनूय होडी भरली. तें पळयना फुडें सिमांव पेद्रून जेजूचे पांयां पडोन म्हणलें, म्हजें सरशिलो पयल्यान सर. सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय पडलोली मासली पळोवन सारकेच थोटाकले. तेच परी सिमांवचे भागीदार आसलोले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जोआंव. आनी जेजून सिमांवाक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. हांव एक पातकी मनीस. लूक 5:8. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू पेद्रूक मासली दवरूंक रापण घालूंक सांगता. जेजूच्या उतराक पाळो दिवन पेद्रू रापण घालता आनी खूब मासली तांकां मेळटा. तेन्ना पेद्रूक तो सोमी म्हूण कळोन येता आनी आपल्या सोडशिल्लो पयस वच म्हणटा. कित्याक पेद्रू म्हणटा, सायबा, हांव एक पातकी मनीस. जेजू आमकां कोणाक सांडिना आनी कितलेय पातकांत पडलोली आसल्या देखून जेजू आमच्या जिवितांत आमचो सांगात जाता. जेजू तरेकवार मनशां वरवीं आमकां भेटता. तो जिवीत बदलून नवो बरवंसो घेवन देवा मुखार व्हड जावंक वावरुया. जेजूचें उतर आमच्या जिवितांत घोटाय आनी उर्बा. जें घडोवंक शकना तें जेजूच्या उतरा उदेशी तें घडटा. जेजूचे शीस सगळी रातभर बारी वावुरले पूण पागेराक कांयच पडूंक ना. जेजू सांगता, अमके सुवाते तुमचे पागेर घालात आनी ते घालतात आनी भरपूर मासली पडटा. भावा तासत जाल्यार आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितांत विस्मितां घडून येतात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, बरें कुमसार करून आनी दुसऱ्यांकूय सांगून वायटाचेर झुजोंक वावरुया.